या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह जो अपमान बाबासाहेब आंबेडकराचेर पार्लमेंटान केलो हाचो आमी निषेध करता आणि ताजो निषेध म्हणून आज आमी या देशाच्यो राष्ट्रपती हांकां एक निवेदन आमच्या कलेक्टरा मार्फत आमी आज दिता की अमित शाह पुराय देशाच्या जनते मुखार पब्लीक एपॉलॉजी मानपाक जाय आणि ताणे त्या पदा वयल्यान इस्तिफा दिवपाक जाय, रिझाइन जावपाक जाय. तुजी कसलीच लायकी ना थंय रावपाची. ज्या महान व्यक्तीन या देशाक वयर काडपाक योगदान दिले, या देशाच्या गरीब जनतेक वयर काडपाक योगदान दिले, तांकां अधिकार मेळचो म्हणून योगदान दिले, त्या मनशाचेर तुम्ही उलयता. पयली दामू नायकान अमित शाह सांगपाक जाय की या देशाच्या जनते मुखार माफी माग. ते भाषण याद करात पार्लमेंटाचे. अमित शाह सांगले की या दिसांनी फॅशन झाल्या. तुम्ही पहिला आसतले आमचे लिडर श्री राहुल गांधी ज्यांनी कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा काढली आणि या देशाचं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हे प्रत्येक आपल्या मिटिंगेन ते घेऊन वतात. प्रत्येक नागरिकाक तांचो अधिकार याद करून दिवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून अमित शाह पार्लमेंटान सांगले की या दिसांनी एक फॅशन झाल्या की आंबेडकर 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 म्हणपाची. अरे आंबेडकर फॅशन न्ही, आंबेडकर आमचे पॅशन. आणि आम्ही एक न्ही लाख कोटी म्हणटले मरे की बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा तो एक व्यक्ती उरोंक ना आणि एक संविधान आमचे जे त्यांनी दिला भारताचे संविधान, हे संविधान म्हणजे एक बेश्ट तेका विचार आयलो आणि त्यांनी बूक बरयलो किंवा तुमचे कसले एक ते हे ग्रंथ आसा तसले ग्रंथ न्हू ते. तेजेर हजार हजार पेजींचे डिबेट जाल्ले आसा, तेजेर सगळे डिस्कशन जाल्ले, एक क्लॉजाचेर चार दीस तेजेर डिस्कशन जाल्ले आसा. आणि तसे ते तो जीवन जगपाचो एक आमचो मार्ग आसा. आम्ही कशें करप, कितें करप. आयज कोणाक तूं एक थापण मारल्यार तुका गुन्हो, तुका जेल जावं शकता. हे तो कायदो आसा, हो कायदो आसा, तो जीवन जगपाचो आमचो मार्ग आसा. आणि तो मार्ग जर तुम्ही आमचो बंद करपाक प्रयत्न करीत जाल्यार आमी तुमकां म्हणटा ते कशें उगी रावचे ना. आणि आयज ह्या संपूर्ण सभेच्या हेतून हांव सांगूंक सोदता की अमित शाह म्हणटा ती बेगींतल्या बेगीन रेजिग्नेशन दिवचे आणि तेणेन म्हणटा ते हांगा इवन तेका आतां परत तडीपार करचो अशी हांव मागणी करता.